काणयेचें नांव कागदाची स्त्री. काणयेकार एडविन J.F. डिसोजा आनी काणी सादर करता वल्ली कॉर्डर्स. पयलें ताचें गामान ओडुरलें त्या काळ्यास गळगळीत कारान. सदांय सकाळीं तें कार त्या ट्राफीक सिग्नलाचेर उबें जातालें. ताची सिग्नल ती सत्यवंत, आकस्मीत आनी विचित्र. त्या ट्राफीक सिग्नलाची यांत्रीक घडावळ ताका परिपूर्ण समजूंकच नासली. तरी ती सत्यवंत सिग्नल ती तांबडी जातना सर वाहनां उबीं जातालीं. ताका ताचो दिसपडतो ग्रास दितालीं. त्या वाहनांतल्यांक तो दैनीक पत्रां विकतालो. ह्या काळ्या काराच्या चालकान आपणाक जाय जाल्या पत्राचें नांव विचारलें आनी पत्रां विकच्या भुरग्यान तें ताका काडून दिलें. तवळ ती ताच्या गमनाक आयली. काराचे फाटले सिटीर ती बसून आसली. चालकान तें पत्र घेतलें आनी एक नोट ताका दिलो. सुटे पयशे तुवें दवर येत, तो म्हणालो. भुरग्यान ते सुटे पयशे दवरले आनी काळजांत तिचें रोपणें. सुंदर ती जावन आसली, उत्रिक्त आनी विचित्र. भुरग्याची 13 वर्सांची मोत विवंदनांतल्या एके रितीर एके घुसपडीत रितीन तिचेर आकर्शीत जाली. तिचें मुखामळ धवेंस, मेजून केल्ल्या भायले मुखामळा परी तिचें हरदें. पळयतना कसे लागीं परक्या बोगणाचे बुळबुळे ताच्या तरण्या कुडींतल्यान धांवताले. काळीस मुस्तायकी ती न्हेसली, दोळ्यांक काळेंस चश्मा, एका तराचे निगूडाता तिचे भोंवती धांवताले. तापड मारचो हात आनी मोगान पोशेवचो हात हांचे मदलो फरक जाणा जावचे प्रायेक तो पावतना एका जिन्साच्या व्यापारी संगी तो काम करतालो. तेणें पोटल्यो वावोवच्यो, दुकान साफ करचें इत्यादी तो करतालो. ह्या वावराचें बातें जावन हर एक सांजेर एक सुक्को चीज आनी फुरंगिल्लो उंडो ताका मेळटालो. दुकानांत न्हिदोंक जागोय ताका आसलो. दीस पाशार जाता जाता संवसारांत आवय बापूय, भाव भयणी म्हणलो वस्तू आसात म्हूण ताका कळीत जायत आयिल्लें. ह्यो वस्तू सुंदर जावन आसात. एकलो ताका सांगा लागलो. एकलो जाका ह्यो वस्तू एका तेंपार आसल्यो पूण आतां नातल्यो. ह्या भुरग्याक त्यो प्रारंभार्स नातल्यो. तरी एक विचित्र संगत ताच्या तरण्या गमनाक गेल्ली. आवय बापूय, भाव भयणी आसल्यो व्यक्ती, कुटुंब आसल्यो व्यक्ती त्या जिन्साच्या दुकानांत दाराळ येताल्यो. तांच्या मुखामळार संतोश दिसनातलो, समाधान झळकनातलें. दुकानांतल्या वस्तूंची म्हारगाय, रांदवय, फळां इत्यादींचें मोल त्यो व्यक्ती चर्चे करताल्यो, पुरपुरताल्यो आनी दुकानदारा लागीं वार्ची करताल्यो. संवसारांतली खंयचीय वस्त तांकां संपूर्ण समाधान दिवचे परी दिसनातली. भुरगो घुसपडलो. सर्वांक सूख आनी समाधान दिवची एक वस्त आसा जाय म्हणलो एक अपूर्ण आनी घुसपडीत वाद ताचे थंय उदेलो. हेच घुसपड्या मोदें ताणें दैनीक पत्रां विकचें काम धरलें. आनी आतां काळ्या कारांतले स्त्रियेक पळयल्या फरां ताचे थंय सुप्त आसलेली घुसपड स्पश्ट रूप घेवंक लागली. आनी स्त्री जावन आसली जाप ताचे घुसपडायक, वखद ताचे तरणे मोतीक. ती रात ताणें न्हिदेविणेंच पाशार केली. दुसरे सकाळीं तें काळें कार आयलें. सिग्नल तांबडी जाल्ल्यान रावलें. काराचो चालक दैनीक पत्राक हात वड्डाय लागलो, पूण भुरग्यान ताचें गमन केलें ना. पत्र घेवन तो सीदा तिचे सशीं गेलो. तिणें तें घेतलें ना. ताचे कुशीन घुवन सयत पळयलें ना. काळ्या चश्मा फाटल्यान तिचे दोळे धरूंक तो उड्डलो, पूण व्यर्थ. सिग्नल बदलतना चालकान फाटीं घुवन पत्र झोंपाय मारून घेतलें आनी एक नाणें त्या भुरग्याक उडयलें. कार थंयसर तावन धांवलें. आपणा भितर कसलेंगी एक फटक करून तुटलेले परी त्या भुरग्याक भोगलें. कसलेंगी भोगप, घडसून येवचो एक गांज, स्पश्ट जायत येवचें एक पिंतूर नास जाल्लें. ते स्त्रियेन ताचें कुसकूट गमन करूंक नातलें. दुसरे सकाळीं ती आयली आनी तिसऱ्या, चवथ्या. तरी तिचें गमन जिखूंक तो सकलोच ना. कसलोच जीव तिचे थंय नातलो. निस्तेज ती. पत्र आनी छापून येवच्या तस्विरे परी. सुंदर तस्विरो त्यो पूण निस्तेज. वय ती जावन आसली कागदाची स्त्री. कागदाची स्त्री. दीस पाशार जाले. आज ताच्या कुडींत नवो हुरूप आयिल्लो. ताणें दैनीक पत्रां विकच्या संस्थाच्यांनी ताका निलसें समवस्त्र दिल्लें. सुंदर युनिफॉर्म तें.
पितूळचे थळथळीत बुतांव ताचेर आसले. आज पुणी तो बरवसलो. ते काळें कार घुस्पोडेन म्हणले परी सिग्नला सरशीं एकठांय जाल्ल्या जम्या सरशीं उबें जालें. कितें सांगत ती विचारी लागली चालाक लागीं. ही सदांची सिग्नल न्हय गे. तिचो ताळो यांत्रीक जावन आसलो. वय जाप दिली चालकान. ही सिग्नल आज पाड जाल्या. पावानांतल्याक हांगासर एक अवघडी घडलां. अवघड ती विचारी. कोण मेला? तिच्या थाळ्यांत विधीची साय आसली. वय चालक घुमटी लांब करी लागलो. देवा, पत्रांव एकसो भुरगो ताच्या ताळ्यांत आकांत आसलो. तो भुरगो? ती म्हणाली. जो म्हज्या हातांनी पत्रांचे पंख पळयतालो? वय तोच. तिणें नील श्वास सेवलो. तिचो हांसो जावन असल्यो मोटव्यो. असल्या संदर्भांनी ती म्हणाली पोकळ ताळ्यान. म्हज्या दोळ्यांची दिश्ट उबाशें केल्ल्या देवाक हांव अर्घ दितां. चिंत तूं कितें म्हाका आज भोगतें आसलें. काल पळयलो भुरगो आज मरून पडटाना. चालकान भुजां हलयलीं आनी येदोळसो थंयसर हजर जाल्या दुसऱ्या चल्या तावन दैनीक पत्र घेवंक लागलो. तरी एक संगत म्हाका समजना. ती म्हणाली काळ चालू जाताना. म्हजे गमान वडचे प्रयत्न तो भुरगो कित्याक करतलो जावेत? देव बरें करूं.